परतून भाऊय आयले आणि तुम्ही आज एअरपोर्ट म्हाका दिसता फर्स्ट टाइम पळोवपाक गेले. सो आमदार जाले उपरांत सो कितें तुमकां दिसलें आणि कितें ऑब्जर्व केलें तुमी? ना फर्स्ट टाइम येवना, हेज्या पयलीं हांव येवन गेल्लो आनी आयज ही सेकंड ट्रिप आमचो केंद्रीय मंत्री तशेंच आमच्या सेंट्रलासून येयल्ले आसात. जाल्यार तेंच्यांनी हे विजीट दिल्या. विजीट दिवपाक कारण कितें, हे 8 वर्सां सरकाराक जाल्यार तशें ते सगळ्या केंद्रान वचून तेंच्यांनी विजीट दिवची आसता आनी तेंकां ते कितें आमच्या सरकारान कितें केलां पळय ते आमकां दाखोवंक जाय. BJPन कितलें डेव्हलप केलां तें. आनी तुमकां खबर आहा पेडणेकारांक लागून आमचो फकत इश्यू आहा पेडणेकारांचो, कितें आमच्या भुरग्यांक आमचे जॉब मेळचे आनी ते जॉब मेळोन हांव दिवपाक भुरग्यांक हे आहा. कित्याक ऑलरेडी हांवें CMाक सांगलेलें आहा, ते सगळ्यांक केंद्रीय मंत्री तांकां सांगलेलें आहा कित्याक जाता तितले जॉब्स आमच्या पेडण्यान मेळचे आनी पेडण्यान ते घेतलो जाता तितले भुरग्यांक आमच्या. माननीय प्रधानमंत्री जी के 8 साल सुशासन, सेवा और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा जो पूरे किए गए हैं, तो भारत सरकार के मंत्री जा रहे हैं, तो जाकर के देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो पोषित योजनाएं हैं उनके क्या हालचाल हैं. तो मौके पे भी जाना है. आज मैं जो पूरी तरह भारत सरकार से ऑल इंडिया आयुर्वेद कॉलेज है उसको देख के आया. ये एयरपोर्ट गोवा के लिए बहुत ज़रूरी था. कैसा लगा आप एयरपोर्ट देख कर? मैं इससे गोवा को ये लाभ होगा, पूरे देश को लाभ होगा कि गोवा का जो एयरपोर्ट था वो डिफेंस का था, उसकी अपनी कुछ सीमाएं थीं, शर्तें थीं, और गोवा दुनिया का कोई भी पर्यटक अगर पर्यटन की दृष्टि से भारत आता है तो आगरा का ताजमहल और गोवा ज़रूर आता है. तो इस एयरपोर्ट बनने से मुझे लगता है हिंदुस्तान के हर सूबे से ये राजधानी से हम जुड़ेंगे और चार्टर्ड प्लेन भी आएंगे और दुनिया की इंटरनेशनल फ्लाइट भी आएंगी. तो पर्यटन बढ़ेगा और गोवा पर्यटन पर ही निर्भर करता है. तो पर व्यक्ति पर कैपिटा इनकम गोवा की बढ़ेगी. इसमें टैक्सी ड्राइवर से लेके होटल वालों को लेकर के कैसीनो वालों को लेके और शिप्स वालों को, हर पान की दुकान से लेके शॉपिंग सेंटर, मॉल, सबको फ़ायदा होगा इस एयरपोर्ट बनने से, क्योंकि पर्यटकों की संख्या करोड़ों में होगी. एक अभियान जे आसा ऑल इंडिया अभियान की असे जे प्रोजेक्ट करतात देशभरात ते दुसऱ्या राज्यांचो मंत्री म्हणजे केंद्राचो दुसरो मंत्री त्या राज्यांनी हे सगळ्यांचे रिपोर्ट घेतात. आणि तसं ह्या कार्यक्रमाक आमचे मिस्टर SP बघेल जी आज काल गोंयान येयल्ले, त्यांनी काल दक्षिण गोवा केले, आज उत्तर गोवा करता. आणि जे कितें काम तांणी पळयलां ताजेर एक नंतर मनीस चर्चा. सो भाऊ, आता मोपा एअरपोर्टा बद्दलचे विविध क्वेश्चन्स आहात ते म्हटल्यार जॉब्स आणि लोकांच्या जमनीचे पयशे बी हेंचे तुम्ही कशे पळयता? हे राज्य सरकार फक्त PPP एग्रीमेंट आसा, गोंय सरकार जे कितें सगळ्यो गोष्टी गोंय सरकार पळयता. तुमकां भाऊ अशें दिसता की लोकल प्रेफरन्स पयलीं मेळटलो लोकलांक बी? आणि त्याच्या फाटल्यान आसा जे आसा ते सारके प्रयत्न जे आहात ते लोकलांक मॅक्झिमम येवन तुमी जाणात. आमी आज आमचे ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पळयले, तातूंत आमी एग्रीमेंटाकच घालून घेतला की 80% जॉब जे आहा ते लोकलांक दिवचे. सो भाऊ हो प्रश्न 15 तारीख जातले इनॉग्रेशन पंतप्रधान तशें म्हटलां कारण ती फाटी फुडें जावंक शकता. काम तुमचें मत कितें? काम ऑलरेडी जालां 80%. म्हणजे तशेंच लँड आपली रनवे ऑलरेडी तयार जाल्ली आसा. बाकीचे कन्स्ट्रक्शन काम अजून आसा, पण टेम्पररीली जर तशें ठरयलें 15% करपाक काय हरकत. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.